मंगळार 21 नोव्हेंबर 2023 बागयोंत आंकवार मारयेचें सोमोरण. मुखेल बोल. म्हजी आवय कोण? नियाळाक आदार. जल्माक हाडून भुरग्यांक शेजाऱ्यांची सोडून रोखडीच येतात म्हूण सांगून आवय बापूय नाच जातात. ती शेजान ह्या भुरग्यांक पोसता आनी व्हड करता. 15 वर्सांचे भुरगें जालें तेन्ना ती आवय बापूय परती येतात आनी आपल्या भुरग्यांक दी म्हूण पोळ करतात. तें भुरगें वचूंक सोदिना. ना म्हूण ती शेजान भुरग्याक दिवंक सोदिना, कित्याक तांची जबाबदारी तांणी सोडून दिल्ली. आतां तिणें जबाबदारी घेतली. पुलिसेन भुरग्याक विचारलें, तुजी आवय बापूय कोण? तिणें सांगलें, आपल्या पोसून वाडयल्यान ती. एक आवय आपल्या भुरग्यांक जल्माक हाडटा तीच न्हय, पूण त्या भुरग्याक जबाबदारेन वाडोवंक काळजी आनी खोटाय घेता. जी आवय देवाचो आनी पेल्याचो मोग भुरग्यांच्या काळजान वाडयता. जिवितान कितें बरें वायट तें चिंतूंक आदार दिता. बरे नेम आनी कायदे शिकयता. देवाची खुशी कितें ती सेवेंतल्यान दाखोळ करता. जेजू खुर्सामुळी आपली आवय आख्ख्या मनशा कुळाक दिली. जेजून दाखोळ केलें, जल्म दिता तें तितलें म्हत्वाचें न्हय, पूण देवाची खुशी कितें ती दाखोळ करता आनी ती शिकयता तीच खरी आवय आनी बापूय. दुबावा विणे जल्म दितेली आवय 9 म्हयने सांबाळटा. सांडून वचूंक न्हय, पूण भुरग्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक. म्हजो थाराव. आमच्या घरान देवाची खुशी करूंक पवित्र पुस्तक आनी मागण्यांक वेळ दिवन घोराबो वाडोवंक वावुरतलो.